आयच्या सेशनान स्वागत आसा. आजी बुक्स आर द बेसिस अंतू आम्ही राजविद्या म्हणलें बुक करता आसा म्हगेल्या बायले ना फुडली पण म्हणलें सोशल स्टडीज कॉमर्स बुक घेवन दाखोव नाका, ताजे बदलाक करेक्ट बुक घे. ह्या पण हांव सिलेक्ट करून शिला प्रभुपादाल बुक खंयचड आसा म्हूण पळोवन तांत तुकून राजविद्या पळोवन काडलेलो आसा. आजी आमगेलो आसाची हिज ग्रेस राधाकृष्ण प्रसर नवा प्रभु आणि हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी. प्रभुजी आणि माताजी त्यांनी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराजाला शिष्य आणि 2 जणांनी भक्तिशास्त्री केला. प्रभुजी मिडल ईस्ट MFE इंतू काम करून आसाची आणि 2011 आदकून कृष्ण भावनामृत प्रॅक्टिस करता आसाची आणि आमका इस्कॉन भक्तवृंदा बलराम देश, अवतारी देश, दामोदर देश, मथुरा देश आणि श्यामा देश आवटू संघांत आसाची. रसमयी माताजी आणि मथुरा देशाच्या गुरुकुला टीचर जावन सेवा करता आसाची. सो आंगेला मुखारविंद दकून आजी आम्ही श्रील प्रभुपादाला राजविद्या बुक त्या बुकांत कसं सांगला म्हणाला एक प्रयत्न करूया ऐकूच्या का. मुरलीधर प्रभू आता त्यांनी या पुस्तकांतू शिला प्रभुपादान मस्त सेक्शन सांगिल्लें आसा. तांतू मागशी बुका मागशी काणपळायला सांगता आसा नो वन कॅन स्टॉप डुईंग समथींग or stop planning to do something even for a moment म्हणता आसाची. त्यांनी इतिमितीन म्हणता आसाची. त्यांनी मागीर सांगता कसं म्हणाले हे बुका विशयांतू शिला प्रभुपादा त्यांनी या राजविद्या म्हणाल बुकांतू मस्त नमुने डिस्कोर्सेस दिल्लेले आसा देवाल बगेंतू त्या या प्रपंच क्रिएट केलेलं कोण त्यांनी पुरा प्रॅक्टिकल हे. आता उदाहरणाक आता आमकां स्विमींगा पेटोवचें म्हणलें क्या स्विमींगा पेटयतना एक बुक काडिल्ले गेरे हांचो सांगून दिला कशी स्विम करचें म्हणून. ते वाजून एक वार तो वाजून उदका वचून उडली म्हणजे कशें आसतलो तशीची कृष्ण भावनामृतांतू कशी सांगून दिवचें वता म्हळ्यार पुस्तक वाचून मात्र न्ही पुस्तक वाचल्यार आमकां बेनिफीट आसता जाल्यार जिवनांत कशी चलोवचें म्हणल्यार शिला प्रभुपादाल मुखारविंदात त्या पुस्तका बरयल्लें आमकां सांगून दिता आसाची. येवची 4 दीस. ओवर टू यू प्रभुजी एंड माताजी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज भागवत पुराण GSB कोंकणी ग्रुपाचे सगळे बांधवाक स्वागत आणि तांगेल चरण वंदनान चरणाक आमगेल वंदन. प्रभून सांगल तशी बुक्स आर द बेसिस सिरीज चल्ला. आज हे 2nd सेशन. सो हांतूत अवकाश कंदिल्ल्याक मुरलीधर चरण प्रभूक आणि सखी माताजीक
अनेक अनेक धन्यवाद आणि तांगेले चरणाक आमगेले दंडवत प्रणाम. बुक्स आर द बेसिस बेसिकली हांव जॉईन जाल्या नंतर प्रभून म्हळें की सुमार आमी बुक्स सिरीज करते आसता आणि तातूंत 2-3 पुस्तक आसा तातूंत एक सिलेक्ट करून तुम्ही सांगता म्हणगे ना. सो टू बी ऑनेस्ट आमी क्वॉलिफाईड नाही, आमी जस्ट निओफाईड डिवोटी जाल्यार हे प्रभूले करुणा प्रभुवान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला उलोवच्याक. आमी पुरा प्रयत्न करता जस्टिफाय करच्याक. सो आयचे चॅप्टराचें नांव राजविद्या. सो इनिशियली केन्ना प्रभून दोन सेशना पयलीं केन्ना क्लास दिले प्रभून आनी माताजीना की बुक्स आर व्हेरी वाय इट इज इम्पॉर्टंट लायक नो बुक्स आमी वाचका, प्रभुपादान बरयले बुक्स वाचका. सो म्हाका तेन्ना दिसतालें की भगवद्गीतेंत एक 700 श्लोक एक सिस्टमॅटीक स्टडी आसा. म्हळ्यार इनिशियली केन्ना बॅटल फिल्डांत अर्जुन पळयता तागेले बांदव लोकांक आनी म्हणटा हांव कृष्णा हांक मारूं शकना. 12 years ताणें कंप्लीट एक्सरसाइज केल्ले उरता, म्हळ्यार इंद्र लोका पर्यंत वचून घेना जावकाले वेपन वट्टू कलेक्ट केल्ले उरता. जाल्यार ते एक मुवमेंटान तो म्हणटा आपूण युद्ध करना म्हणून. तेन्ना कृष्ण ताका सिस्टमॅटिकली म्हळ्यार फर्स्ट तू न्हय, तू सोल, तू बॉडी न्हय म्हणून शिकयता. आनी तदनंतर कर्मयोग, तदनंतर ध्यान योग, तदनंतर ज्ञान योग, नंतर भक्ती योग अशी करून सिस्टमॅटिक जावन 700 श्लोकांत फिनिश केला. तेन्ना म्हाका दिसतालें आनी आमी भक्तिशास्त्री आमी फिनिश केले आनी थोडे इतले स्पिरिच्युअल स्टडी आमी करता आसतना म्हाका दिसलें की आमी तितले डिटेली वाचतना हे सान बुकाचे अवश्य आसले वाचच्याक. केन्ना प्रभून सांगलें इम्पॉर्टंट आसा आनी केन्ना हांव रियली वाचलें. हाजे पयलीं हांव वाचनासलें राजविद्या, टू बी ऑनेस्ट. हांव आनी रस्मेन थोडे सान पुस्तक वाचल्यात. हांवें खाली भगवद्गीता तेय खाली कोर्स कंप्लीट करचे एक हाजेना वाचले. सो केन्ना हे पुस्तक वाचलें तेन्ना म्हाका अंडरस्टँड जालें की भगवद्गीते कशी आयले म्हळ्यार कृष्ण अर्जुनाक सांगता की हे कितें ज्ञान आसा, हे राजविद्या हे ज्ञान कितें आसा हे सत्ययुगाच्यान द्वापर युगा येऊ पर्यंत हे कम्प्लिटली लुप्त जावन गेले. म्हळ्यार हे आतां परत हांव एस्टाब्लिश करच्याक हांव सिलेक्ट केला आनी हांव तुका दिते आसा. सो वेद पुराण उपनिषदान कितले श्लोक, लाखो श्लोक आसात, तितले श्लोकाचे सार कितें आसा एक 700 श्लोकांत कृष्ण परमात्मा अर्जुनाल मुखांतर आमकां दिते आसा. सो हे प्रभुपादान मस्त एफर्ट करना श्रीमद भगवद्गीता भागवत म्हणून बरयले जाल्यार हे 700 श्लोक प्रभुपादाक गोत्सा की येवचे कालांत गॅजेट म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक्स इतले हावी जातले की म्हळ्यार मनशा कडेन टायम उरना, लोक बिझी उरतात हे. सो अशें प्रभुपादान कितें केलें परत आनी सान बुक बरयले. कित्याक बरयले? कित्याक की म्हळ्यार ते पुस्तक वाचतना म्हाका रियलायज जालें की प्रभुपादान ते एक 8 चॅप्टर कितें आसा राजविद्यांत 8 चॅप्टरांत ऑलमोस्ट सेकंड चॅप्टरच्यान 18 चॅप्टर पर्यंत कवर केला. म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट श्लोक कितें आसा ते ताणें एडॉप्ट केला आनी विंगड चॅप्टर अशें केला. सो तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की आमी 700 श्लोक एक दिसान वाचचे ना, म्हळ्यार परपोर्ट आनी ट्रान्सलेशन आनी परपोर्ट समेत आमकां मस्त म्हागे तसले मनशाक म्हयनगटले लागतले म्हळ्यार अंडरस्टँड करगीन वाचपाक म्हळ्यार. सो प्रभुपादान हे सान बुक दिवन हातूंत इम्पॉर्टंट चॅप्टर कसो आसा प्रिचिंगाक बी हेल्प जाता आनी आमकां रियलायज बी जाता. म्हळ्यार कोणाक आमी नॉलेज दिवका म्हळ्यार हे 8चे प्रोबेबली 3 सेशनांत आमी फिनिश करतले अशें दिसता म्हाका. सो हे 3 सेशनांत आमी म्हळ्यार अंडरस्टँड करूं शकता. लास्ट आमी 2 सेशन पळयले सुदामा प्रभून योगा बद्दल सांगले आमकां की योगा कसल्याक इम्पॉर्टंट म्हणून. तशीच हांगा राजविद्या आनी अशी सांगले आसा व्हेरी क्विकली की भगवद्गीता कितें आसा 18 चॅप्टर कितें आसा हातूंत फर्स्ट 6 चॅप्टर आनी लास्ट 6 चॅप्टर हे हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभून म्हणले आसा की मधली 6 चॅप्टर कितें आसा हे क्रीम, हे ज्युवेल म्हळ्यार हे हातूंत आमी पळय 18 चॅप्टरांत एक्झॅक्टली 9th चॅप्टर कितें आसा हे राजविद्या म्हणून सांगले आसा. म्हळ्यार हे मोस्ट प्रिशियस नॉलेज. म्हळ्यार 7th चॅप्टरांत बी कृष्णान अर्जुनाक सांगले की कशी आमी नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट म्हळ्यार आपणाल नॉलेज कितली इम्पॉर्टंट म्हणून सांगले आनी तदनंतर आमी कशी ते अटेंड करू शकतात ते 8वे चॅप्टरांत सांगले. आनी 9वे चॅप्टरांत सो आमी प्रयत्न करता एक 3 सेशनांत आमकां कळटा तितले अल्पबुद्धीन सांगच्याक. आनी हांव जस्ट शेअर करता श्लोका. सो इनिशियली आमी एक थोडो स्लाइड केला तातूंत रस्मई कशी आमी
भगवद्गीते आमकां इम्पॉर्टंट कित्याक आनी भगवद्गीतेन आमी कसले शिकू शकता म्हणले एक हातूंत रसमई एक्सप्लेन करता. म्हाका स्क्रीन दिसता आसा न्हय? या सो रसमई आता 2 स्लाइडांत सांगता, तर नंतर आम्ही राजविद्या सेशन आसा ते स्टार्ट करें. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक छान इंट्रोडक्शन भगवद्गीता बद्दल. ओके. हरे कृष्ण. आता फर्स्ट आम्ही पळव्या भगवद्गीता म्हळ्यार कसले म्हणून. भगवद्गीता हे कसं असा लॉर्ड म्हळ्यार आमगेले भगवंतान आपल्या शिष्य नाल्यार आपल्याला एक फ्रेंड म्हणत मित्राक सांगितलं तसले एक संघ म्हळ्यार एक गीत हे. ओके. हातूंत भितर आमी विचार करीत भगवंतान अर्जुनाक कसले चूज केले सांगच्याक, कित्याक की म्हळ्यार अर्जुन पळय ऋषी मुनी नाशिल्लो, एक क्षत्रिय तो. ओके. क्षत्रिय ताका कित्याक की म्हळ्यार अशी आसा परिस्थिती की म्हळ्यार मुखारी अशें जातले की म्हळ्यार लोक भगवद्गीता स्टडी करा म्हणून सांगल्यार आमी म्हणटले हे भगवद्गीता वट्टू ऋषी मुनी लोकां खातीर आसा, आमकां न्ही हे म्हणून. आतां हातूंत भितर अर्जुन कसो आसा एक गृहस्थ आणि प्लस एक क्षत्रिय, तशा न्हू हे मुखारी आमकां टू हेल्प जावं म्हण भगवंतान अर्जुनाक चूज केले. आणि अर्जुन हातूंत भितर अर्जुनाक कित्याक नेक्स्ट आनी एक सेकंड चॉयस की म्हळ्यार अर्जुन कसो आसा, अर्जुनाक अशें म्हणलें आसा की अर्जुन एक राज ऋषी म्हणलें आसा अर्जुनाक. कित्याक बाबा राज ऋषी म्हळ्या, तो एक क्षत्रिय जावन ताका राज ऋषी कसल्या म्हळ्या म्हणून. फर्स्ट चॅप्टरांत पळय त्याची जेन्ना युद्धभूमी भितर आपल्याला बंधू बांधव आपल्याला गुरुवर्य वटलोका पळोवन अर्जुन एकदम तांगेले वयर करुणापुरी जाता. कसल्याक बाबा आपण युद्ध करका, कसल्याक रक्तपात करका, हे वट्टू रक्तपात कसले मेळटले, थोडे एक राज्य मेळटले, एक ऐश्वर्य मेळटले, ते ऐश्वर्या खातीर आपण कित्याक पाप करका म्हणले एक तागेल्या मना भितर एक ब्राह्मणिकल क्वालिटी, एक ब्राह्मणाक येवत तसले एक तागेल्या तो आपल्याला क्वालिटी हे दाखयता कृष्णा मुखारी की आपणाक युद्ध करचे ना, आपणाक भीक मागून जाल्यार आपण खाता जाल्यार आपण युद्ध करना म्हणून. ओके. भीक मागचे, भिक्षा मागून हे करचे एक ब्राह्मणा लेख हे. ओके. तांणी केन्नाची ब्राह्मण लोक कसलेची क्षत्रियान करताय युद्ध बी करनाची, वैश्य लोकांन करताय व्यापार बी करनाची, शूद्र लोक बी नाही. तांणी तांगेले एक हायर लेवल आसा, तांणी आपल्याला विद्या हे करताची आणि मधुकरी कारण तांगेले जीवन पहिले काळात ब्राह्मण मे तशें आशिल्ले. सो हांगा अर्जुन कसो आसा एक साधू एक ब्राह्मणाल गुण दाखयते आसा आणि ताका मनात तितले काइंडनेस आणि कृष्ण म्हणत की म्हळ्यार 9th चॅप्टरा भितर की अनसूयवे आपल्याला एक हे उपदेश ऐकतल मनुष्य असूये पुरी तुझ्याना हे बेस्ट किक म्हळ्यार अर्जुनाक कृष्णा वयर कसले असूये नाशिल्ले तशें तूं अनसूयवे तुगेल्यान तूं कसले असूये ना तशान हांव तुका हे विद्या दिते आसा, राजविद्या कसो आसा हे तुका हांव दिते आसा. आनी तातूंत म्हणलें आसा राजविद्या हे कसो आसा मस्त गौप्य एक सिक्रेट नॉलेज. हे सिक्रेट नॉलेज आमी कोणा दिताच बाबा, कोण आमकां प्रीती पात्र उरताची. ओके. आमगेले कसले तरी मनात एक सिक्रेट मनात उरले बाबा ते आमी सगळ्याक डिस्क्लोज करनाच. ओके. आणि असूये पुरी आमगे वयर कोण असूये करता तांकां तरी आमी सांगचे ना ते विषय. ओके. सो हांगा कृष्ण तशान अर्जुनाक सिलेक्ट केले तांणी. ओके. तागेले मनात कसले असूये नाशिल्ले आनी तागेले गुणा आंगात साधू गुण आशिल्ले तशान भगवंत ताका चूज करता आपल्याला स्टुडंट म्हणून. आणि अर्जुन हातूंत भितर कृष्णाक शरणागत जाता. सेकंड चॅप्टरा भितर पळयल्या 7th श्लोका भितर सांगता हांव तुका शरणागत जाले तशान भगवंताला आमी उपदेश अर्थ कंगेवपा जाल्यार आमी फर्स्ट भगवंताला डिवोटी जावका, भगवंता वयर श्रद्धे उरका आमकां आनी आमी भगवंताक सरेंडर जावका. तेन्ना मात आमी भगवंताले विशय भगवंत कसो उपदेश सांगते आसा ते आमी अंडरस्टँड करूचे जाता, आमी ताचे अर्थ करूचे जाता. नेक्स्ट पॉइंट आसा युजर मॅन्युअल फॉर मॅनकाइंड म्हणून. तशी आमगेले हे देह कसा आसा एक मशीन म्हणलें आसा. आमी म्हणलें कसले हे आत्मा आमी. ओके. जीवात्मा आणि आमचे शरीर कसं मेळ्ळें आसा हे एक यंत्र हे आमकां चलोवन व्हरच्याक आमगेले कसं कर्म आसा ते आमकां बरे कर्म रू वायट कर्म रू एक हे म्हणलें आसा फील्ड म्हणलें आसा का 13 चॅप्टरांत. तशें न्हू आमी एक कसं तरी घराक एक मशीन हाडिल्लें तेन्ना ताजे बरोबर एक ऑपरेशन मॅन्युअल म्हण मेळटा आमकां. तातूंत भितर ते मशीन कशें यूज करता म्हण. तशीच आमगेले हे देह म्हणलें आमकां हे मशीन दिल्लें आहे नेचरच्यान आमकां भौतीक प्रकृतीच्यान मेळ्ळे 5 तत्वाच्यान जाल्ले हे
मशीन हा कशी चलोवन व्हरका म्हण करेक्ट आमकां हे एक युजर मॅन्युअल म्हणलें आसा मॅनकायंडा खातीर. तातूंत भितर आमी कशी करून आमगेले कसल्याक आमी हांगा आयल्याची कसं करून आमी वापस हे भौतीक जगताच्यान पार जावन वचका म्हण वट्टू विषय कसो आसा भगवद्गीते भितर मेळटा. नेक्स्ट कंटेन्स द एसेन्स ऑफ ऑल वेदिक लिटरेचर. हे भगवद्गीता कसं आसा वट्टू कितले पुराण आमी कितले म्हणटा 108 उपनिषद आसाचे 16 पुराण 18 पुराण आसाचे म्हण तितले वट्टू आमकां जिवतावधीत आमकां वाचच्या जायना म्हणून कृष्णान आनी ताजे मुखार प्रभुपादान इतलें सुंदर श्रीमद भागवतम आनी भगवद्गीता बाकी वट्टू पुस्तक आमकां कळटा तशी भाशे भितर वट्टू आमकां कन्न दिल्लो आसा. तशें हांव भगवद्गीता कसो आसा पुरा वेदिक लिटरेचराचे एसेन्स ओके सार म्हणलें आसा. आणि नेक्स्ट कित्याक की म्हळ्यार मोस्ट वायडली रीड वेदिक लिटरेचर. हे वेदिक लिटरेचर कसं आसा बेस्ट सेलर म्हणलें आसा भगवद्गीतेक. कित्याक बाबा बेस्ट सेलर म्हणलें आसा भगवद्गीतेक प्रभुपादान इतलें सुंदर जावन आमकां कळटा तशी भाशेंत ते मूल आनी कसं चेंज केलें ना प्रभुपादान एज इट इज. आमी कोणाले भगवद्गीता वाचल्यार थोड तांगेले कसले तरी एक मिक्स हे उरता तांगेले मिनिंगात जावं हातूंत जाल्यार प्रभुपादान कशी एज इट इज जशी आमकां गुरु परंपरेत कशी आयिल्ली आसा भगवद्गीता ताका कशी कृष्णान सांगिल्ली आसा सेम नॉलेज आमकां तांणी हे करून दिल्या. तशें हांव हे मोस्ट सगळ्या पेक्षा बेस्ट सेलर म्हण सांगलें भगवद्गीता. इवन आनी भगवद्गीता इवन आमकां कोर्टात बी पळयलें आसा कोण हिंदू हे उरल्यार भगवद्गीता एदरा दवरताचे भगवद्गीतेर हात दवंगे न्हू सांगताचे हांव कसले फाल सांगना म्हण इतले भगवद्गीते एक पवित्र ग्रंथ. नेक्स्ट पळोवया. आता भगवद्गीते उद्देश कसले भगवद्गीत कसल्याक आमी अभ्यास करता ह्याची एक पर्पज कसले म्हण सांगल्यार आमी टू डिलिव्हर मॅनकायंड फ्रॉम मिसेन्स ऑफ मटेरियल एक्झिस्टन्स. आमी आतां काळका कुपात आसाचे मटेरियल म्हण सांगल्यार हे भवसागर म्हणलें आसा मटेरियल जगताक हातूंत आमी पडल्याची हातूंत जन्म मृत्यू जरा व्याधी भितर हातूंत हे चक्रात पण आमी मस्त कश्ट भोगते आसाचे. हे आमी काळकात बसल्याचे हांगा आमी दाखयलें हे चित्र पळोवया आमकां काळकाच्या उजवाडाक कत्तलेಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ म्हणटा कृष्ण ओके कन्नडात एक गाद आसा कित्याक काळकात पडी लोकांक उजवाडाक व्हरता असलें एक पुस्तक कसलें हे भगवद्गीता. तातूंत हे राजविद्या म्हण प्रभुपादान आमकां इजिली आमकां केन्ना बाबा कसले मनात एक डाऊट आयल्यार आमी जस्ट राजविद्या काण पळोवया तातूंत भितर प्रत्येक प्रभुपादान इम्पॉर्टंट श्लोका ओके एसेन्स म्हणलें आसा पुरा हातूंत काण घेवन आमकां इजिली आमी स्टडी करेत तशी सांजशे बूक करून दिल्ले आसा. आणि नेक्स्ट म्हण सांगलें टू प्रोवायड ए परमनेंट सोल्युशन. आमकां परमनेंट सोल्युशन कसलें आमच्या भौतीक जगतात आमी पळयताची कितले की संस्थे आसाची कितले की शिक्षण हे आसाची वट्टू आमकां हे कसं आसाचे आमकां परमनेंट सोल्युशन कोणूच दिना. प्रत्येक लोक आमकां कसं करताचे हे देहाक कशी सुखान दवरका देहाक कशी आमी एन्जॉय करोका हे आमकां पयशे कशे कमोवका हेचे विशय सांगता शिवाय वट्टू देहाक संबंध पटील हे आमकां भगवद्गीते स्टडी केले नंतर कळलें आसा की देह इम्पॉर्टंट न्ही आत्मा इम्पॉर्टंट म्हण. जाल्यार आमकां आत्मा बद्दल आमकां आत्म साक्षात्कारा बद्दल सांगता तशी खंयचे आमकां अजून पर्यंत खंयचे संस्थे मस्त कमी मस्त एक आमी बोटान लॅक करयता तसले तितले संस्थे आसाचे. जाल्यार हे भगवद्गीता कसं आसा तातूंतय प्रभुपादान इतलें सुंदर करून आमकां परपट आनी वट्टू दिल्लो आसा कशें आमी आमगेल जिवनांत डे टू डे लायफांत कशी आमकां हे करता म्हणलें एक बेस्ट सोल्युशन कसं आसा हे भगवद्गीता. तातूंतच एक पटी अशें आसा एक भक्त आमगेलो तो ती माताजी पुस्तक आमगेल प्रभुपादाला बुक सेलर करता आशिल्लें. एक फॉरेन डिवोटी आता कोतान पापा ती फोर्सफुली घे पुस्तक घे म्हूण दिच्या वती तो तिका पुस्तक ती कोण घेता ती दुखून घालून रागान तो वता एक टायप फुल्ली मटेरियली एनग्रोस्ड आशिल्लो तो मस्त डिस्ट्रेस आशिल्लो. घरा वचून ते पुस्तक ताणें एक शेल्फात दवरले आनी तागेले कित्याक की म्हळ्यार आमी पळयताची भौतीक जगतात स्पेशली फॉरेनात बट लोकांन म्हणजे आजकाल हे कसं म्हणतात मानसिक हे हाच्यान मस्त लोक त्रास कित्याक की म्हळ्यार इतले कम्प्लिटली मटेरियली एनग्रॉस उरता की म्हण सांगल्यार तांकां कसं एक सॉल्युशन घेवचें जायना इजी म्हणटा सुसायड करून घेवचें. तो तशी तो कम्प्लिटली डिस्ट्रेस उरता तो सुसायड करून घेवका म्हणजे वते आसतना ताका हात लागून ते शेल्फाचेर ते पुस्तक सकयल पडता भगवद्गीता. तेन्ना तो भगवद्गीता पडले म्हण ताका एक बेगीन अट्रॅक्शन जाता पुस्तका वयर तो वाचता लागता. वाचा लागल्या नंतर तो म्हणटा की म्हळ्यार एक महान आमगेल इस्कॉनाचे भक्त तांणी आता तांणी कसं करताचे तांणी इस्कॉनाचे भक्त जाले. हे प्रभुपादाले एक
प्रभुपादान श्रील प्रभुपादाला एक मॅजिक म्हण सांगता की असल डिस्ट्रेस आशिल्ले लोकांक सुद्दां तांणी तांगेले एक परपटा निमित्त कित्याक की म्हळ्यार भगवद्गीते श्लोक आमकां अंडरस्टँड करता तितलें आमकां ते संस्कृत ते कोणाक तितलें अंडरस्टँड जायना जाल्यार तांगेल भाशेंत इंग्लिशांत भितर सांगून वट्लोकां बरोवन साधारण वट्लोकां कळटा तशी भाशे भितर घराघराक पावयले कृष्णा प्रभुपादान तसले आमगेले परमनंट सोल्युशन तसले आमगेले जन्म मृत्यू जरा व्याधी कसं आसा हे आमगेले जीवनातले परमनंट सोल्युशन ताका आमकां दूर करता हे भगवद्गीता आनीक हे म्हणलें आसा टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ सिन्सियर सिकर्स मस्त लोक कसले तरी अभ्यास करका आमच्या जीवनात आध्यात्मिकता हाडका आमी कसा अभ्यास करका म्हण तांकां गोतूर ना ओके तशें तांकां जेन्ना अभ्यास करचे ते म्हणटा कसं म्हणटाचे एक जिज्ञासू म्हणटा न्ही जिज्ञासू लोकांक तांगेले हे उरता थर्स्ट की आमकां कसले तरी वाचका कसले अभ्यास करका आनी हे करका तसले लोकांक बेस्ट म्हळ्यार भगवद्गीता हांगा आमी पळोवं ताण लागील आसा एक मनशाक तो कसो सोदता उदक तशीची जीवना भितर आमकां कसले स्टडी करका कसले तरी आमगेले जीवनातून आमकां एक सिन्सियर सिकर्स आसाचे तांकां हे तांगेले थर्स्ट तांगेले दूर करता खंयचे भगवद्गीता आनीक टू टीच सनातन धर्म आमी ओटलोक म्हणटाचे आमी सनातन धर्मी आता ओटलोक म्हणटा हिंदू ख्रिश्चन मुस्लिम प्रत्येक लोक तांगेले धर्म सांगतात जाल्यार हे वट्टू धर्म कसो आसा 1000-2000 वर्षाच्यान आयिल्लो वट्टू धर्म हे ओके आमी एक्चुअली हिंदू म्हण आमकां एक सिंधू नदीच्यान हे वटेन आशिल्लो लोक म्हण एक हिंदू म्हण नांव पडले ब्रिटीश लोकांनी आमकां दिल्ले हे तशें न्हू आमी कोण आमी सनातन धर्मी सनातन धर्म म्हळ्यार कसलो बाबा सनातन धर्म म्हळ्यार आमगेले आनी आमगेले भगवंता बरोबर आशिल्लो संबंध कसो आसा ते आमी हे करचे ताका सनातन धर्म म्हणटा आनी बाकी वट्टू जिवा वयर पुरा वासुदेव कुटुंबकम म्हणटा न्ही वट्टू जिवा वयर आमी करुणे दाखोवका हे म्हणले का आमकां सनातन धर्म शिकयता तशें न्हू आमी विसरून गेले आमकां सनातन धर्म कसो आसा आमकां भगवद्गीते अभ्यास करचे मूलक आनी प्रभुपादाले श्रील प्रभुपादान बरयलें तसले तांगेले परपटा भितर तांणी इतलें सुंदर सुंदर तांणी एक उदाहरण दिल्लें आसा की म्हळ्यार आमी वट्टू कितले पुराण खंयचे तैतिरीक उपनिषद खंय कडेरी सुमार प्रत्येकाक तांणी उपनिषद खंयचे खंयचे हे तांणी उदाहरण दिवन दिवन आमकां सांगताची आमी ते स्टडी करका म्हण ना प्रभुपादाल जस्ट एक परपट वाचल्यार पुरो आमी वट्टू एक पुराण हे वाचीर वट्टू आमकां नॉलेज मेळटा आनी आमकां सनातन धर्म कसो आसा कसो आमगे रियल सनातन धर्म कसले म्हणल्यार आमकां प्रभुपादान आमकां भगवद्गीते मूलक सांगिल्लें आसा टू रियुनाइट अस विथ आवर सुप्रीम फादर आमी विसरून गेले संबंध ओके प्रभू म्हणटा भगवंत म्हणटा तुम्ही मेगेले अंश म्हणटा ओके आमी हे विसरून गेले कित्याक जो पर्यंत आमी भगवद्गीता स्टडी केली ना कृष्ण भावनामृत काडली ना तो पर्यंत आमकां कृष्ण बी वट्टू लोकां बाकी वट्टू देवी देवता भितर आसा तातूंत कृष्ण बी एकलो अशी आमगेले एक वट्ट लोकांक विचार आशिल्ले ओके तातूंत जाल्यार आतां आमकां इस्कॉन आयिल्ले नंतर कळ्ळें कृष्ण कोण कृष्णा बरोबर आमगेले संबंध कसले आनी चैतन्य महाप्रभू आमके इंट्रोडक्शन जाल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू कोण स्वयं कृष्ण तांणी सांगले जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास आमगेले रियल आयडेंटिटी कसले आमी कृष्णाले दास आनी भगवंत आमकां भगवद्गीते मूलक सांगता तुम्ही मेगेल अंश अशें कोण सांगता आमकां आमगेले बापाय आवय मां सांगू शकता ओके सुप्रीम फादर तो आमी भौतीक जगतात आमगेले आवय बापाय आमगेले अम्मा आमी ओटलोक म्हणटाची तुमगेले म्हणटा ओटलोका भितर कृष्ण आसा आमी कृष्णाक तांतूं तांगेले तांतूं पळयता तशीची सुप्रीम फादर कसो आसा आमी भगवद्गीते अभ्यास केल्यार वापस आमी विसरून गेले संबंध कसो आसा सुप्रीम फादरा बरोबर ते रिलेशन आमी स्थापन करचे आता हरे कृष्ण तशें न्हू हे हरे कृष्ण आम्ही आता राजविद्या हाचे एक चॅप्टर आम्ही अभ्यास करेल हरे कृष्ण हरे कृष्ण थँक्यू रश्मी फॅन्टास्टिकली एक्सप्लेन केल्ले भगवद्गीते बद्दल सो आयचे बुक कित आसा हे किंग ऑफ नॉलेज राजविद्या म्हणले आसा प्रभुपादान 8 चॅप्टरांत हे बरयल्ले आसा हे आमी ब्रीफली म्हळ्यार हर एक प्रत्येक चॅप्टरांत मस्तितले श्लोक प्रभुपादान दिल्ले आसा हांव कवर केला मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट श्लोक हांव कवर केला हातूंत सो तातूंत फर्स्ट कित चॅप्टर आसा राजविद्या म्हणले आसा राजविद्या म्हणगेन प्रभुपादान नाव दिला आनी हे चॅप्टराचे नाव कित आसा तेय राजविद्या म्हळ्यार किंग ऑफ नॉलेज
नवे चॅप्टरांत ऋषी मुनी नोटू बरयल्ले आसा. सो ताका सार घेवन प्रभुपादान हे 8 सेक्शन केले आसा. हातूंत भितर फर्स्ट श्लोक कितें आसा, फर्स्ट श्लोक पळया. श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान संहिता यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभत. सो हातूंत भितर सुप्रीम लॉर्ड कसं सांगता की अर्जुना तू एनवियस न्ही अशें हांव हे नॉलेज कितें आसा हांव तुका इम्पार्ट करते आसा, हांव तुका दिते आसा. सो स्टार्टिंग श्लोकांत आमी ऐकला मस्तपटी मस्त सेंटली लोकांक सांगला की हे भगवद्गीता कितें आसा हे वेद व्यासान कंपायल केल्ले म्हणून. हे ऑफकोर्स हे नॉलेज कितें आसा हे संजय मुखांतर कृष्णा आनी अर्जुनाल संवाद हे बेसिकली. आणि हे नोट केल्ले व्यासदेवान कलियुगांत लोकांक अल्पमती म्हाका तसले लोकांक सांगून घे ना एक डॉक्युमेंटेड स्क्रिप्चर जावका म्हणून सांगून घे भगवद्गीताचे. सो हे उट्टू स्क्रिप्चर डॉक्युमेंटेड करतना गणपतीक रिक्वेस्ट करना हे गणपतीन बरयले आणि व्यासदेवान सांगले अशें म्हणजे ना शास्त्रांत बरयल्ले आसा. इनफॅक्ट केन गणपतीक सिलेक्ट केले ताणें कित्याक म्हळ्यार गजानन विघ्नहर्ता आणि इंटेलिजंट बी. सो अशें हांवें ताका सिलेक्ट केले. सो तो म्हणटा ओके हांव बरयता जाल्यार तुवें कंटिन्युअसली सांगता म्हणून भगवद्गीता भागवतम खंयचे खंयचे स्क्रिप्चर ताणें डॉक्युमेंटेड केल्ले आसा गणपतीन ते उट्टू तुवें कंटिन्युअसली सांगता, खंय स्टॉप करनी. तेन्ना व्यासदेव म्हणटा नो प्रॉब्लम हांव कंटिन्युअसली सांगता. जाल्यार मागेल बी एक कंडिशन आसा की केन्ना तूं हे बरयता तेन्ना तूं अंडरस्टँड करून बरोवका म्हणून बरयता. सो अशें हांवें गणपतीन श्री कृष्ण उवाच म्हणून बरयला, श्री भगवान उवाच म्हणून. हातूंत भितर प्रभुपादान मस्तितले सेंटी लोकांचे हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभून मस्तितले लेक्चर दिले आसता तातूंतल्यान काडले मागील खंयचे वर्ड न्ही. सो तांणी भगवान म्हळ्यार हातूंत 2 वर्ड आसात, एक भग आणि वान. हे खाली कृष्णाक मात्र हे टायटल म्हळ्यार कृष्णाले खंयचे एक्सपान्शन आसा म्हळ्यार नारायण विष्णू हे उठू भगवान कॅटेगरींत येतात. सो सेंटली लोक कसं हेजें एक्सप्लेनेशन करतात म्हळ्यार भग म्हळ्यार कोणाकडे ऑप्युलन्सस म्हळ्यार 6 ऑप्युलन्सस परिपूर्ण जावन उरता तो कोण ते प्रोसेस करता कोण ते दवन घेता ताका वान म्हणटा. सो भग आणि वान खंयचे खंयचे येता पळोवया. फर्स्ट नॉलेज म्हणतात, नॉलेज म्हळ्यार ज्ञान. आनी सेकंड वेल्थ म्हळ्यार श्रीमंतिके. आणि थर्ड ब्युटी कृष्ण मस्त ब्युटिफुल. आणि फोर्थ ऑल स्ट्रेंथ लायक नो मस्त पॉवरफुल कृष्ण. आणि नंतर येता फेम प्रसिद्धी मस्त प्रसिद्धी. आणि लास्टाक येता रिनाउन्सिएशन म्हळ्यार कंप्लिटली त्यागी म्हळ्यार खंयचे एक मोह कसल्यारी ना म्हणून. सो हे स मॅटर कोणाकडे कंप्लीट उरता कंप्लिटली 100% उरता ताका भगवान म्हणले टायटल म्हण अशी शास्त्रांत बरयले आसा. कृष्णा कसं म्हणले आसा श्री एक्चुअली सांगले कृष्णान जाल्यार श्री भगवान उवाच म्हणजे ना अशी डॉक्युमेंटेड केलं आसा म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार स्वतः भगवान. सो हातूंत फर्स्ट पळोवया. फर्स्ट नॉलेज मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी एक भौतीक जगतांत आमी आयले नंतर पळयता फर्स्ट आमगेले गुरु कोण आमगेले आवय आमकां शिकयता की आमी कशी जीवन करता कशी आमी लोकां संगती वागता आनी खंयचे बरें खंयचे वायट ते आमकां फर्स्ट ज्ञान मेळचें आवय कडच्यान. नंतर आमी शिक्षणाक वता हे भौतीक जाले. सो अशें नॉलेज म्हणले इम्पॉर्टंट. नॉलेज ना जाल्यार कितें जाता तो मनुष्य जंगली जाता म्हळ्यार ताका कशी बिहेव करता म्हण कळना. सो अशें नॉलेज मस्ट इम्पॉर्टंट. तातूंत हे नॉलेज कितें आसा हे आमी डिस्कस करता आसता हे स्पिरिच्युअल वर्डच्यान आयिल्ले. राजविद्या म्हळ्यार स्पिरिच्युअल वर्डच्यान आयिल्ले हे नॉलेज आमी डिस्कस. सो नॉलेजांत भगवद्गीतेन 15.15 कृष्णान सांगले आसा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहम च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत वेद विदेह चाहम. सो हांगा कसं म्हणलें आसा कितले वेद पुराण हे कितें आसता हे पूर्ण म्हागेल कडच्यान आयिल्ले. फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी कोण ब्रह्म आसा तो केन्ना भौतीक जगतांत म्हळ्यार विष्णू नाभींतल्यान केन्ना ब्रह्म कमल येता आनी तातूंत तागेलो जन्म जाल्या नंतर ताका गोतूर ना की कशी आपूण मुखार वचका म्हणून. तेन्ना ताका तप म्हण येता तातूंत तो मेडिटेशन करता. 100 सेलेस्टियल इयर तक तो मेडिटेशन केल्या नंतर ताका
कृष्ण कित करता नारायण रूपान येवन ताका कंप्लीट हे नॉलेज इम्पार्ट करता. सो हे नॉलेज कित आसा, सो हे नॉलेज वेदाचे भगवद्गीतेन बी कृष्ण सांगता हे ओट्टू आयिल्ले मागल कडच्यान. सो कृष्ण परिपूर्ण हे भौतिक जगतांत आणि आध्यात्मिक जगतांत आमकां खंयचे नॉलेज जावका ते प्रत्येक नॉलेज आयिल्ले खंयच्यान कृष्णा कडच्यान. सो स्पिरिच्युअल सायन्स सो कॉल्ड आमी मटेरियल सायन्स मस्त आमी डेव्हलप केला, हे केला ते केला म्हणटा जाल्यार हे नॉलेजन आमी शिल प्रभुपाद म्हणता की आम्ही पोट भरून घेऊ शकतात आणि आम्ही कम्फर्टेबली लिव्ह करू शकतात. ताजेकिंत जास्त आम्ही कसले करू शकतो. जाल्यार हे कृष्णाकडच्यान आयिल्ले नॉलेज कितें आसा हे मस्त इम्पॉर्टंट अशी कृष्णान भगवद्गीतेत. तदनंतर नेक्स्ट येवचे खंयचे, नेक्स्ट येवचे वेल्थ. वेल्थ पळया प्रत्येकल्याक वेल्थ जावका, लक्ष्मी प्रत्येकली लक्ष्मी फाटल्यान धांवता. खंयचे एक भौतीक जगतान आणि स्पिरिच्युअल जीवनांत बी आमकां वेल्थ जावका. वेल्थ नाशी आमी म्हळ्यार एक कृष्णा टेम्पल बांदका म्हळ्यार लक्ष्मी जावकाचे, लक्ष्मी नाशी आमी खंयचे काम करचे ना. सो लक्ष्मीक आमी कशी युटिलायज करतात ते इम्पॉर्टंट. सो हांगा ब्रह्मसंहितान सांगले आसा की चिंतामणी प्रकर सुदस्म कल्पवृक्ष लक्ष्मी लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्त लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम संयमान गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी ब्रह्मा हो सांगते असा सहस्त्र लक्ष्मी म्हळ्यार एक दोन लक्ष्मी न्ही. कित्याक सहस्त्र लक्ष्मी, कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट लक्ष्मी कितें आसा ती राधाराणी. कृष्णाले 100% कृष्णाले कंपॅनियन गोलोक वृंदावनांत आणि तिगेले एक्सपान्शन कितें आसा लक्ष्मी वैकुंठ लोकांत ती लक्ष्मी. आणि तदनंतर भौतिक लोकांत सहस्त्र विष्णू असत. सहस्त्र विष्णू सो एक सहस्त्र लक्ष्मी 24/7 कृष्णाल सेव म्हळ्यार विष्णू सेव पाद सेवनांत असत. तसलो विष्णू कितले ऑपिल म्हळ्यार तागेले कितले तागेले प्रॉपर्टी आमी येवजू शकनात. म्हळ्यार स्पिरिच्युअली हे आणि आध्यात्मिक जगती तागेले आणि भौतिक जगती तागेले. सो अशें ना कृष्णाकिंत व्हड श्रीमंत कोण ना अशें तो परिपूर्ण म्हणले आसा. आणि तदनंतर नेक्स्ट खंयचे तर ब्युटींत सांगले आसा की आकर्षित ती कृष्ण म्हळ्यार ऑल अट्रॅक्शन. अशी एक वर्ड प्रचार आसा ब्रजांत. हांव ते सेंटली लोकां कडच्यान आयकिल्ले की ब्रजांत आणि प्रभुपादान मी सुमारपटी हाजेच एक्सप्लेनेशन केला. ब्रजांत ब्रजवासींक केन व्हड जावचें लागता, स्पेशली गोपी लोकांक. तांकां सांगताली की सांजेचे तूं घराच्यान भायर वच नाका. घराच्यान तूं भायर गेल्यार एक काळो सर्प फिरता आणि ते काळो सर्पाक तूं पळयल्यारय अडना, तागेल्या दोळ्यान मात दोळे घाल नाका. तागेल्या दोळ्यान दोळे घाला कितें जाता कंप्लिटली तागेल्या फाटल्यान वता. सो तो श्याम सुंदर तो नील कमल मनुष्य कोण श्री कृष्ण परमात्मा मस्त अट्रॅक्टिव्ह असलो. एक फुडें कृष्णाक पळयलो आमी खंयचे टेम्पला गेल्यारय पळयता श्याम, खंयचे एक इस्कॉन टेम्पल जावं होली धाम टेम्पलांत आमी गेल्यारय पळयला कृष्ण अति अट्रॅक्शन. इवन आमगेले कर्नाटकांचे उडपीत कितें कुडगोल कृष्ण राबला. कुडगोल कृष्णाक म्हळ्यार आमी मस्पट पळयला जाल्यार तागे फोटोस येते उरता. ते कृष्णाक विंगड रितीर अलंकार करतात. केन्ना देवील अलंकार करतात, केन्ना गोलाचे अलंकार करतात अशी. सो कृष्ण ऑल अट्रॅक्टिव्ह म्हळ्यार खंयचे कृष्णाला आमी मूर्ती पळयल्यार ऑल अट्रॅक्टिव्ह. सो कृष्ण ब्युटिफूल. तदनंतर थर्ड खंयचे येता की म्हळ्यार स्ट्रेंथात विचार का म्हणना कृष्णान खंयचे कार्य केला. ऑफकोर्स कृष्णान पहिले तागेले अवतारांत कितें केला, राम अवतारांत तितले पावर दाखयले ना कृष्णान. म्हळ्यार वट्टू मॅन कायंडान कशी करता तशी फॉलो केली. जाल्यार कृष्ण अवतारांत कृष्णान खंयचे हायड केले ना, कित्याक म्हळ्यार आपुणच परमात्मा, आपुणच सुपर पॉवर म्हणजे दाखोवच्या कृष्णान 3 दिवसाचे आसतना ताणें पुतनाक मारले. म्हळ्यार आमी येवजू शकनात. जाल्यार ताणें त्रिणावत बकासूर अति मस्त लोकांक ताणें राक्षसांक मारले. जाल्यार हे वट्टू मारले तेन्ना ब्रजवासी कसं लागतात की नारायणान कृष्णाक वांचेले. कृष्ण कशी लकीली म्हळ्यार संयोग जावन वांचतो अशी तांगेले. जाल्यार केन्ना कृष्णान कालिया कशी यमुना भितर फिरगेन विष हे करगेन लोकांक त्रास दिते उरता. ते कालिया वयर चढण अशी म्हणले आसा की म्हळ्यार स्किन स्नेकाची स्किन कितें आसा कंप्लिटली स्लिपरी. म्हळ्यार
हावाक धरचे ना आमी आपुडल्यार एकदम स्लिपरी तसले स्लिपरीचे कालियाक एक 1000 हुड्ड उरतात ते हुड्डार कृष्ण चरण डान्स करता म्हळ्यार कंटिन्युअसली डान्स करता तेन्ना तांकां दिसता हो साधारण पुरुष न्ही हो परम पुरुष तदनंतर केन्ना इंद्र कोप जावन पावस हे करता तेन्ना कृष्ण आपणाला एक सान वॉटर आनी तातूंत कृष्ण खाली 5 वर्षाचे उरता कितले पॉवरफुल हे अगेनस्ट आमगेले ग्रॅविटेशनल पॉवर आमी खंयचे सुपर सायन्सान पळयल्यार एक अर्ध किलो फातर आमी एक अर्ध तास अशी धरून घेवन राबू शकना धरल्यार आमकां हात दुखता तसल्यान तो व्हडले व्हड गोवर्धन पर्वत तेही आपल्याला एक सान बोटार कृष्ण 7 दिवस 7 रात धन राबता सो तेन्ना 100% लोकांक कन्फर्म जाता ऑफकोर्स आमगेले तसले मटेरियलिस्टाक ही कृष्ण सर्व म्हणून कृष्णा सोडला आनी कसले ना सो कृष्ण सो पॉवरफुल लायक नो आनी तदनंतर नेक्स्ट येता फेमांत कृष्णा फेम विचारत नाका ताणें मस्तीतले लीला केला अशें कृष्ण मस्त प्रसिद्ध उरता थोडे लोक एक्सेप्ट करतात थोडे लोक ना तो एक गावला खंयचे एक सिद्धी घेवन आयला अशें म्हणटा जाल्यार कृष्णाला इतले फेमस पर्सनॅलिटी खंयचे ना अशी आमी 5000 वर्षा पयलीं सांगले भगवद्गीता आज आमी हे चित्रांत पळयत आसता अजुनूय मस्त पॉप्युलर आसा कृष्ण सांगता आनी अर्जुनाक आनी कितले आमगेले ऋषी मुनी आसत ते ओट्टू लोकांनी कन्फर्म केला की कृष्ण म्हळ्यार हायेस्ट अथॉरिटी सो तदनंतर रिनाउन्सिएशन हे बेगीन ट्रिकी आसा त्याग एक्चुअली एक सान स्टोरी आसा व्हेरी क्विकली सांगून गेला हांव मुखार वता सो एक पटी दुर्वास मुनी म्हळ्यार मस्त पॉप्युलर तो मस्त म्हळ्यार प्रखालित संन्यासी म्हणिता आनी ताका ओट्टू लोक भिताले कित्याक म्हळ्यार दुर्वास मुनी जनरली म्हळ्यार शाप दिवचे हातूंत नंबर 1 खंयचे एक वस्तू तागेले मना प्रकार जालना म्हळ्यार 100% शाप मेळताचे सो तो एक पटी वृंदावनाक येतले वृंदावनाक तो आयले तेन्ना केन राधा राणी कळटा दुर्वास मुनी आयला म्हणा इमिडिएटली राधा राणी आपणाला गोपी संगतीका प्रत्येक व्यंजन तयार कर घेवन तो यमुनाचे त्या साइड येवन डेरा घाल्ले उरता दुर्वास मुनीना आणि ही ओट्टू प्रसादम ओट्टू तयार कर घेवन वचून घेवन ताका सेव करया म्हळ्यार ओट्टू बॅचलर्स उरतात तेन्ना सो अशें राधाराणी म्हणटा की वचून सेव करया म्हणटना केन्ना यमुना तीराक पावता तेन्ना राधाराणी पळयता यमुनाचे फोर्स कितें उरता करंट फोर्स उरता म्हळ्यार अति जोर जावन यमुना हे जाते उरता तेन्ना राधाराणीक जावकालो कृष्णा कडेन येवन सांगता कृष्णा म्हाका हे नदी दांटून वचका प्लीज हेल्प करा म्हणून कित्याक म्हळ्यार नाव बी वचन तशी दिसना त्या नमनी जोरान यमुना नदी फ्लो जाते आसा म्हणून तेन्ना कृष्ण सांगता एक काम कर तू यमुना कडेन वचून सांगा कृष्ण सदा ब्रह्मचारी म्हणून सांगा म्हळ्यार यमुना तुका वाट दितली म्हणून सांगून राधाराणी वचून तशी सांगता कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी म्हळ्यार फुडले यमुना इमिडिएटली वाट दिता आणि राधाराणी आनी गोपी ओट्टू चंपून त्या साइड वचता त्या साइड वचून घेवन दुर्वास मुनिका कंप्लिटली सर्व करता ताका मस्तीतले व्यंजन व्हेल्ले उरता कंप्लिटली तो आनी ताका शिष्य कितें जाता तांकां पोट म्हळ्यार हांग पर्यंत प्रसाद घेवप तितले पर्यंत कर घेवन हे करता ओट्टू जाल्या नंतर दुर्वास मुनी कडेन आशीर्वाद घेवन वापस येवपाक म्हणटा परत यमुना तितले जोरान फोर्सान वते उरता आनी हे सायड आतां कृष्ण ना तेन्ना वचून आनी परत कित्याक म्हळ्यार दुर्वास मुनी कडेन मस्त पावर आसा म्हणून लोकांक वता सो दुर्वास मुनीक रिक्वेस्ट करता आनी आमकां नदी दांटुका बेगीन हेल्प करा म्हणटा दुर्वास म्हणटा तुमी कशी आयली तांच्यान तेन्ना ती सांगता की कृष्णान अशी म्हळ्यार आनी आमी सांगून नित्य ब्रह्मचारी म्हणून सांगून तेन्ना दुर्वास म्हणटा यमुना वचून सांगा की दुर्वास नित्य निराहारी सांगता कन्फ्यूज जाता ह्या नमनी आता आमी पोट गळ्यापर्यंत येऊपर्यंत खावेल्यारी निराहारी कशी जाता जाल्यार एक संन्यासीन सांगला म्हणून राधाराणी ते कशी ते सांगता इमिडिएटली यमुना परत वाट दिता आणि राधाराणी क्रॉस कर ह्या साइड आयल्या नंतर कृष्णाक विचारता की कृष्ण हे म्हाका अंडरस्टँड जालें ना तू एवरी टाइम आमगे सांगता रास लीला आमी ओट्टू करता जाल्यार तू म्हणटा नित्य ब्रह्मचारी आनी तो म्हणटा निराहारी तेन्ना कृष्ण एक्सप्लेन करता की हांव कितें आसा खंयच्याक अटॅच ना प्रत्येक आमी कितें पळयतात हाय ओट्टू म्हागे कडच्यान आयिल्ले अशें आपूण नित्य ब्रह्मचारी हे शास्त्रांत आनी साधू संतान जाल्यार राधाराणी विचारता तो निराहारी कशी आलो म्हणटा कृष्ण सांगता संन्यासी कितें आसा संन्यासीले देह आनी तागेले ऍक्टिव्हिटी कितें आसा हे कंप्लीट समाजा खातीर तांणी तांगेल खातीर खंयची एक वस्तू करनात आमी आमगेल समाजान बी आमी आमगेल पळयला आमगेल गुरुवर्याक पळयला आमी इस्कॉनांत की 24/7 तांगेल कसं उरता की कृष्णाल प्रचार करचे प्रभुपादाक सर्व करचे आणि डिवोटींक हेल्प करचे म्हळ्यार प्रत्येक सोलाक विंगड प्रोग्राम घालून घेवन हे आमी प्रचार करता हे आमी सांगता म्हणून अशी सो सांगचे तात्पर्य कसं म्हळ्यार
कित दुर्वासा मुनीन खाला ते खाली बॉडी खातीर सोल कित आसा ते सोल खाली कृष्ण कथा ऐकून घेना ते सो अशान तो निराहारी तशान तुका वाट दिले. सो अशीच मुखार कृष्ण परम सत्य परम गुरु अशें म्हण सांगून आनी एस्टाब्लिश केल्ले आसा. भागवतमांत 1 canto 1.3.28 अंत सांगले आसा एते चाम सकला पुंक्ष कृष्णस्तुम भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम वर्तन्ति युगे युगे. सो कृष्ण कित आसा भगवान स्वयं म्हण सांगले आसा. हांगा श्री भगवान उवाच म्हण कृष्ण अति म्हळ्यार भगवान कोण आसा कृष्ण म्हण आसा. आनी मुखार हितोपनिषदांत फर्स्ट मंगळाचरणांत बरयल्ली आसा की हितोपनिषद वेद पुराणाच्यान आयले. पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णाम एव विवस्यते. सो कृष्ण कित आसा परिपूर्ण म्हळ्यार हातूंत ते एक अंडरस्टँड करचे विषय कित आसा म्हळ्यार आमगेल भौतीक जगतांत फॉर एक्झाम्पल आमगेल बँकांत पयशे आसा एक 100 रुपया आसा म्हळ्यार तातूंत 5 रुपया आमी काडल्यार ते 100 रुपये उरना थंय खाली 95 आमगेले क्रेडिट आनी डेबिटांत. मुरली चरण प्रभू मस्त एक्सपर्ट हातूंत फायनान्सांत सो तांणी आनी बेस्ट कन एक्सप्लेन करूं. सो आमगेल भौतीक जगतांत खंयचे आमी काडल्यार ते डिमिनिश जाता ते कमी जाता जाल्यार आध्यात्मिक जगतांत तशी न्ही. कृष्णाल कडच्यान कितले आमी एक्सट्रॅक्ट केला रे कृष्ण परिपूर्ण 100% कृष्ण फुल्ल म्हणे सांगून अशी अशान तो आनी तर मुखार सांगले आसा ईशा वाशम इदम सर्वम म्हण ताजे फर्स्ट नेक्स्ट श्लोका ईशा. सो कृष्ण किस आसा कंप्लीट हे जगताचे कंट्रोलर हे जगत कंट्रोल करतलो कृष्ण अशें म्हण सांगले आसा. आनी तदनंतर आमी मुखार पळोवया हांगा इदम तू ते गुह्यतम म्हण सांगला म्हळ्यार गुह्यतम म्हळ्यार मोस्ट सिक्रेट. हातूंत आचार्यान अशी एक्सप्लेन केली आसा की म्हळ्यार सेकंड चॅप्टर कित आसा सेकंड चॅप्टराक बी कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज मेळ्ळें आसा ताका गुह्य नॉलेज मेळ्ळें आसा. कित्याक सेकंड चॅप्टरांत कृष्ण सांगता की तू कित विचार करते आसा ते तू बॉडीली कन्सेप्टार विचार करते आसा जाल्यार तुवें आत म्हळ्यार तुका सोल कन्सेप्टार तू विचार करता. सो अशान हाकाय कॉन्फिडंट कित्याक फर्स्ट तेन्ना चक्षु ओपन जाता. फर्स्ट चॅप्टरांत कृष्ण काही उलयना फर्स्ट अध्यायांत सेकंड अध्यायान केन्ना कृष्ण उलयता तेन्ना तागेले चक्षु ओपन. सो हाकाय कॉन्फिडन्स मेळ्ळें आसा. तशीच 7 आनी 8 कृष्ण आपणा नॉलेज दिता आनी कशी आपणाक अटेन करता हाकाय गुह्यतर म्हण सांगले आसा भितर. सो आनी सुपरलेटिव्ह डिग्री खंयची ताका गुह्यतम. सो हे कित आसा गुह्यतम कित आसा हे अति मोर कॉन्फिडेन्शियल मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. सो अशें हांव हाका मस्त 9th चॅप्टर कित आसा हाका मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल म्हणलें आसा. सो नेक्स्ट श्लोक पळोवया आमी क्विकली. हांगा भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानी ज्ञात्वा माम शांती उच्यति. सो प्रभुपादान हे श्लोक घेतले आसा हे भगवद्गीताचे 5.29 अंत कृष्णान सांगले आसा की हे कित आमी सॅक्रिफायस पेनन्स आमी ओटू कित करता हे ओटू मागेल खातीर उरका म्हळ्यार आमी खंयचे कार्य करचे उरल्यार कृष्णाक खुश करच्या कार्य कित्याक म्हळ्यार कृष्ण सर्व लोक महेश्वर प्रत्येक लोकाचे महेश्वर कोण तो कृष्ण आनी तो आमगेलो वेल विशर तो आमगेलो बेनिफिक्टर. सो हे उठ आमी केल्यार कितें जाता हे मिस्त्रीच्यान आमी हे कितें भौतीक जगताचे त्राण कितें आसा तातूंतल्यान आमी भायर येवं शकता म्हण अशी प्रभुपादान हे श्लोक मुखार घेवन हाजे बद्दल बरयल्ले आसा. तदनंतर नेक्स्ट श्लोकांत हे सेकंड श्लोक 9th चॅप्टराचे राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मिद उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तु अव्ययम. सो हे नॉलेज कित आसा हे नॉलेज मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज हे मोस्ट सिक्रेट म्हळ्यार खंयची एक वस्तू खंयच्याक सिक्रेट म्हणटा खंयचे आतां भौतीक जगतांत आमी कितें आमगे कडेन धन आसा प्रॉपर्टी आसा ते आमी जाल तितले सिक्योर करना सिक्रेट जावन दवरचे पळयता जाल्यार ते एक्चुअली न्हय. हे कितें विद्या आसा हे राजविद्या कितें आसा हे सेकंड चॅप्टरान कितें आसा सेकंड चॅप्टरचे श्लोक कितें कृष्ण एक्सप्लेन करता हे. सो हातूंत भितर कित्याक हे राजविद्या कित्याक म्हळ्यार सेल्फ रियलायझेशन आमकां येता आनी हे प्युरेस्ट नॉलेज म्हणले आसा. सिक्रेट बी हे प्युरेस्ट हे आनी सेल्फ रियलायझेशन म्हळ्यार हांव बॉडी न्हय हांव आत्म अशी म्हणले एक नॉलेज आमकां आमी इतले वर्ष आमकां कितें दिसतालें प्रत्येक आमी आमगेले बॉडी रिलेटेड जावन उलयताली म्हागेलें नांव राधाकृष्ण अशी हांव अमको देशाचो अमको राज्याचो अमको गांवचो अशी म्हणून जशी हांव इंट्रोडक्शन करतालें जाल्यार हे पुस्तक भगवद्गीता वाचल्या नंतर कळटा की आमी सांगचे हे
सांगले असं दुःख आले शाश्वत म्हणून एकांचे परमनेंट नाही हे अशें हे विद्या कितें आसा सो हातूं भितर हे बेसिकली उत्तमम म्हणलें आसा म्हळ्यार पवित्रम एक तर प्युरेस्ट आणि उत्तमम उत्तमम म्हळ्यार उत्त म्हणल्यार हांगा हातूं भितर सांगलें आसा की ट्रान्सिडेंटल म्हणून आणि तमाक तम म्हळ्यार डार्कनेस सो डार्कनेसच्यान वयर काडच्याक म्हणटा तो उत्तम सो अशें कृष्ण म्हणटा इदम उत्तमम म्हळ्यार अति अति हायेस्ट आणि प्रत्यक्ष अवगम धर्म हे आम्ही सेल्फ जावन आम्ही हे करता हे आम्ही कितें हे नॉलेज आसा हे आम्ही एक्सपिरियन्स करता हे नॉलेज आणि हे सुसुकम करतो हे मस्त इझी मस्त सुखान म्हळ्यार मस्त खुशीन एन्जॉयबल करता आम्ही कृष्णा कॉन्शियस येवचे पयलीं आमकां मटेरियलिस्टीक जावन उरचे तेच एन्जॉयमेंट दिसताले जाल्यार आतां तातूंत येवन आमी स्टडी करता डिवोटी लोकांक मेळटा प्रत्येक डिवोटी कडच्यान वेगवेगळ्या रुपान आमी नॉलेज घेतात तेन्ना आमकां मस्त खुशी येता आणि सकाळी आम्ही आता मी एक रिनाउन्स प्रभुपाद जाले हाजे निमित्त आमी आणि गुरु महाराजाल कृपान आमी बेगीन रिनाउन्स लायफ जाला म्हण सकाळी आमी एक मंगळ आरती कर्ण करतात इनिशिएशन घेतल्या नंतर आणि संध्या आरती कर्ण करतात सो हे मंगळ आरती आणि संध्या आरती इतली जॉयफुल येता एक एक मस्त खुशी येता सो हे उठून आमी प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी करचे कित्याक करचे आमी सुखा खातीर करचे सो अशें सांगलें आसा आणि तदनंतर नेक्स्ट श्लोक आमी पळोवया हातूं भितर सो हातूंत बहुनाम जन्म नामंते प्रभुपादान हे श्लोक घेतला 7.19 आता बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ सो बहुनाम जन्म नामंते आम्ही हे एक जन्माचे आमगेले कृष्ण कॉन्शियसचे नाही म्हणून आम्ही हे अंडरस्टँड कर घेवका हे आम्ही कितली जन्माच्यान थोड सुकृती आम्ही वट्ट कर घेवन आम्ही हे जन्मांत आमकां हे इतली इम्पॉर्टंट काल म्हणले की म्हळ्यार एक सेकंड ह्या बद्दल सांगू शकता सांगचे इच्छा करता हांव की शास्त्रांत बरयल्ले आसा की म्हळ्यार कृष्ण कितें आसा स्वयं कृष्ण गोलोकात उरचे कृष्ण तो 28 सायकलांत म्हळ्यार चतुर्युगांत 1000 सायकल एक दिवस ब्रह्माल कितें जाता तातूंत 28 सायकलांत तो स्वता देवनेत खंय आणि तो आयलो आमगेले हे कलियुगाचे पयलीं कितें द्वापर युग जाल्ले तातूंत तो आयलो आणि तदनंतर ते सेम युगांत चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार पळया आमी विंगड युगांत मनुष्य जन्म घेतले उरल्यार मोस्टली आमकां हे नॉलेज मेळटा की ना करता आणि तेच युगांत चैतन्य महाप्रभू कृष्ण राधा राणील भाव घेवन चैतन्य महाप्रभू येता चैतन्य महाप्रभून बी हाजे बद्दल म्हळ्यार आमकां कंप्लीट नॉलेज दिल्ले आसा सो हे कितें भवनाम जन्म नाम ते कितें आसा हे आमी मस्त जन्माच्यान आमी हे अक्वायर केल्ले म्हणून आमी अशी लेखा सो नेक्स्ट श्लोक पळोवया नेहां विक्रमनाथोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नंतरचे एक श्लोक घेतला ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परः सो हातूं भितर हे नेहा विक्रमला सुश्रींत हातूं भितर कसले प्रभुपादान एक्सप्लेन केले आसा की म्हळ्यार हे आमी करची मिती नो लॉस आणि नो लॉस नो डिमिनिशन हातूं गेन कित्याक म्हळ्यार प्रभुपादान हातूं एक्सप्लेन केले आसा हे फर्स्ट हातूं भितर की आमी मटेरियलिस्टीक कसले आमी अक्वायर केल्यार केन्ना आमगेले हे बॉडी सुट्टा तेन्ना कंप्लिटली आमी हे जन्मांत आमी सायंटिस्ट जावच्या पुरो ना आमी इंजिनियर ना कसले सुपर डॉक्टर जावचे पुरो सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर जावचे पुरो जाल्यार आमी मेल नंतर नेक्स्ट जन्मांत आमी ते आसले म्हण सांगून क्लियर करचे ना फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां परत मनुष्य जन्म मेळटा की तेही गॅरंटी ना सो अशें हे आमी कितें हे राजविद्या घेवन आमी कितें स्पिरिच्युअल हे करते आसता हेजेन कसले डिमिनिशन ना हेजेन आमकां इतली गॅरंटी आसा की म्हळ्यार आमी हे आमी प्रॅक्टीस केल्यार आमी नेक्स्ट जन्म आमी हे जन्मांत आमी ऑफकोर्स हांव मागेल बद्दल सांगते आसा आमी पावल ना जाल्यार कृष्ण लोकांक आमकां नेक्स्ट जन्म कृष्ण अशी कृष्णान अश्युरन्स दिल्ले आसा की म्हळ्यार हे आमकां प्रोटेक्ट करता प्लस आमकां आमी डेंजरस हाजेन आमी फियर जावका म्हणना अशें म्हणून आसा कंटिन्यू आमगेल भक्ती आणि कंटिन्यू करच्याक कृष्ण आमकां 100% ताजेचे हे दिता म्हळ्यार आणि तदनंतर मुखार सांगले आसा की कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस मस्त इजी हातूं भितर कसले करता आमकां फर्स्ट एक्चुअली प्रभुपादान कॉन्शियसनेस स्टार्ट केल्ली
पाश्चात्य देशान प्रचार केली खाली प्रसाद दिवन इस्कॉनचे बुलट म्हणतात म्हळ्यार गुलाब जामुन रसगुल्ला दिवन दिवन लोकांक हिप्पी लोकांक हॅप्पी केले सो तशी हांव प्रसादम खावपाक तुता आणि थोडेतले सत्संगात बसून कथा आयकूंक आणि डान्स करता केन भजन जाता सो अशें हांव सुसुकम म्हणले आसा आणि हातूंत भितर कसले डिमिनिशन ना आणि तशीच प्रभुपादान मुखार बरयल्ले आसा की आमी हे कितें एज्युकेशन आसा हे एज्युकेशन आमी समम बोनम म्हणले आसा प्रभुपादान मुखार की हे एज इट इज म्हळ्यार हे what it is there that is I mean like no it is samam it is completely complete हे आमी as it is आमी एक्सेप्ट करता आणि तशीच प्रभुपादान लास्ट कन्क्लूड हातूंत भितर सांगले आसा की चैतन्य महाप्रभू केन्ना आमगेले सनातन गोस्वामी उरता सनातन गोस्वामी आमी उठो ऐकला तांगेल बद्दल तांणी केन रिनाउन्स जावन केन चैतन्य महाप्रभू बांगलादेश वचून तांकां मेळतात केन रिनाउन्स जावन फर्स्ट टाइम तांणी वाराणसी येता हे स्टोरी हांव सांगते ना व्हेरी क्विकली सांगता आसा ते सनातन गोस्वामी बद्दल प्रभुपादान हे राज्यविद्यात फर्स्ट हातूंत भितर एंडान बरयल्ले आसा की सनातन गोस्वामी येवन चैतन्य महाप्रभू विचारता एक म्हयनो शिक्षा घेता चैतन्य महाप्रभू कडच्यान आनी तांकां विचारता की वॉट इज रिलीजन हे फर्स्ट प्रश्न म्हळ्यार प्रत्येक आमी हे कितें आसा आमगेले मिनिस्ट्री लेवल आमगेले एज्युकेशन कितलो आसा ताजे वयर आमी हे करता सो एक्चुअली हे कशें म्हणटा चैतन्य महाप्रभू एक्सप्लेन करता की रिलीजन म्हळ्यार सॅक्रिफायस चॅरिटी आनी पेनन्सस हे तीन यज्ञ दान आनी तपस्या हे तीनान आमी एक रिलीजन चे मिनींग आमी अंडरस्टँड तशी कंप्लीट नॉलेज दिता आनी मुखार लायक नो प्रभुपादान बरयल्ले आसा की चैतन्य महाप्रभून कशी आमकां कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड केले म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र दिवचे च्यान आमकां कशी हे केले सो हे फर्स्ट चॅप्टराचे बेगीन टाइम घेतले हांवें म्हळ्यार तुका व्हेरी इम्पॉर्टंट असले राजविद्या बद्दल आमी सांगचे आसले म्हण टाइम घेतले सो आमी सेकंड चॅप्टराक क्विकली वचया आमचे कडेन टाइम आसा अजून एक 10 मिनिट आसा सो रश्मी सेकंड चॅप्टर एक्सप्लेन करता थँक्यू हरे कृष्ण सेकंड चॅप्टराक प्रभुपादान नॉलेज बियॉन्ड संसारा म्हण दिले ओके आमकां संसार म्हळ्यार वट्लो का गोत्सा संसार म्हळ्यार कितले दुःख कितले त्रास आज सुख फाल्यां दुःख हे वट्टू आमकां गोत्सा तशीच हे बियॉन्ड संसार हे संसारा सोड सुद्दां एक अनेक जग आसा नॉलेज ताजे बद्दल ज्ञान दिते आसा प्रभुपाद फर्स्ट हातूंत भितर कृष्ण म्हणते आसा की हे कृष्णा कॉन्शियस कसं आसा हे सुसुखम अरे मस्त सूख दिव तशी ओके आम्ही भौतिक जगत कसं स्वतःची सूख ओके ते केन्ना आमकां मेळना म्हणटाने ओयासीस जाता कशी ते मरीचिके म्हणटाने उदक सोचाक ते केन्ना आमकां दूरसान चंद दिसता लागी गेले भौतिक जगताचे आज सुख फाल्यां दुःख जन्म मृत्यू हे वट्टू आसाचीचे जाल्यार कृष्ण म्हणते आसा हे संसारानंतर एक सुसुखम आसा आणि प्रभुपादांनी मस्त सुंदर जेवण हातूंत सांगिल्लें आसा हे परपट हातूंत सांगता की हे इजी कित्याक म्हळ्यार इतली इजी आणि मस्त खुशी खुशी आनंद दिवत असेल ते कसं बाबा हातूंत भितर नवविध भक्ती बद्दल प्रभुपाद बरयताचे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम एटलीस्ट प्रभुपाद म्हणटाचे तुम कसले करची नाका एटलीस्ट श्रवणम करा आता मी भगवद्गीता श्रवण करते असायची हे श्रवण केल्यान कसं की म्हळ्यार श्रवण केल्यान कानाच्या आमगेले कान ते हृदयात बसता ओके हृदयात बसून आम्ही कसं ऐकताची तेच आमच्या तोंडाच्यान येता श्रवणम कडे कीर्तनम कडे कसं विष्णू स्मरण आमगेले केन्ना आम्ही तेच ऐकल्ले कसं आसा आम्ही बरे ऐकू वाईट ऐकू बरे ऐकल्यार आमगेला बरे विचार येताची कसले वाईट भौतिक जगत ऐकले तेच आमकां दुःख दिते उरता तशें आमी ऐकूचे कसं आसा श्रवणम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हे भगवद्गीता आम्ही सदां आता हे कोंकणी ग्रुपान डेली भक्ती हे केल्ले आसा भागवत पुराणातूं डेली ऐकूत तशी ते बी आमगेले भाशे भितर कोंकणी भाशे भितर वट्लो काय हे नॉलेज मेळटा तशें केल्लें आसा तशें न्हू प्रभुपाद म्हणटाची नॉलेज हे ज्ञान कसं आसा हे संसारा नंतर बी एक ज्ञान आसा ते कसले पळोवया तांतूं भितर हे नवविध भक्ती बद्दल प्रभुपाद बरयताचे तांतूं भितर श्रवणम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट केडे रे नेक्स्ट कीर्तनम म्हळ्यार कसं बाबा आम्ही सिंग करचे एकल्यान सिंग करचे आणि बाकी लोकांना ताजे वयर हे करचे आणि डान्स करचे हे वट्टू कितलं सूख आमकां श्रवण करचे कीर्तन करचे आमकां परफॉर्म करचे तशीच म्हणल्यार आसा प्रभुपाद म्हणटाची आमगेले
हे ಒಟ್ಟು कसं असा आम्ही रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल जाऊ हे ಒಟ್ಟು कृष्णाल भक्ती जाऊ हे जॉयफुली करेत आमच्या भितर कसल्याची अष्टांग योगा टाइप कसले हे कर तशी कर अशी बसका तशी बसका अशी कष्ट हे ಒಟ್ಟು ना हे भगवंताक आम्ही कसं कसं बरे बरे पॅलेटेबल डिश करेत देवाक ऑफर करेत ते आम्ही ग्रहण करेत प्रसाद हे ಒಟ್ಟು मस्त सुंदर कृष्णा कॉन्शियस तशीची भगवंत कसं असा खंचे भगवंताक ना हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन खंचेने भगवंत ओके भगवंत हाजी बियॉन्ड तशीची हे ಒಟ್ಟು कसं असा आम्ही बी तशीच आम्ही बी खंचे आम्ही आमक बी सनातन म्हणलं असा सनातन म्हळ्या कसा बाबा सनातन पुराण आम्ही भगवंता खंच्यान आई लोक तशा ना हे ಒಟ್ಟು बाकी जाती ಒಟ್ಟು असा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन हे ಒಟ್ಟು बुद्ध हे ಒಟ್ಟು हे बॉडीली डेस्टिनेशन म्हणलं असा प्रभुपादान सो आम्ही कोण आम्ही भगवंताकांच्या आयले स्पिरिट सोल और पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्ण अंश म्हणलं असं भगवंताले तशीची भगवंत कशी पवित्र की तशी आम्ही बी पवित्र तशी उदाक केन प्युअर एक ग्लास उदाक कशी प्युअर उरता तशी भगवंतान म्हणलं असं 7 चॅप्टरात आपण उदकातून टेस्ट म्हणारे ते पवित्र ते आपण म्हण तशीची आम्ही बी तशीच आम्ही स्पिरिट सोल पवित्र जाल्यार आम्ही भौतिक जगताक येवन हांगा आता मी एक प्युअर उदकात खंयची एक तांबड कलर घाला ते उदक तांबड कलर जाता तातूं ग्रीन कलर 5वी कलर का 5 तशीची आमगे जीवनात भौतिक जगता येवन हे सत्वगुण रजोगुण तमोगुणा भितर येवन आमगेले स्वभाव ಒಟ್ಟು चेंज जाता तशा न्हू आम्ही एक्चुअली आम्ही कसं आशिल्ले पार्ट अँड पार्सल भगवंता म्हणकीच आम्ही प्युअर आशिल्ले जाल्यार आम्ही भौतिक जगतात येवन आनी आमचो हे फसल्याचे आमी जन्म मृत्यू जरा व्याधी हांचे भितर तशा न्हू आमी आमके नॉलेज मेळटा भगवद्गीते मूलक की कृष्णा आमकां वांचे हांगच्यान भायर काड आमकां म्हण आमी मनान भगवंताक आमी प्रार्थना केल्यार भगवंत आमकां खंडीत हेल्प करता म्हणटाची तर कित्याक बाबा आमकां जाल्यार आमकां हे कित्याक हातूंत फसल्याची म्हळ्यार आमी भगवंताक विसरून गेल्याची कृष्णा बरोबर आशिल्ले आमगेले संबंध ज्ञान कसं आसा आमी ते विसरल्याची ते विसरल्याक आतां चैतन्य महाप्रभून आमकां भौतिक जगताक आमकां वापस येवन हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जस्ट हरे कृष्णा महामंत्र जप करून इझिली आमी सुसुखम हे कीर्तन करेत नाच करेत डान्स करेत कृष्णान अशी म्हणल्यास की म्हण सांगले रे आपण मेगेल लोकात बी ना आणि खंयचे ऋषी मुनील हृदयात बी ना जाल्यार मेगेल भक्त खंय कीर्तन करता थंय आपण गॅरंटी उरता म्हळ्यार एक आश्वासन दिल्लें आसा तशें न्हू आमी खंय कीर्तन करताची खंय डान्स करताची कृष्ण आमकां दिसता दोळ्याक थोडे लोक म्हणटले हाय तुम्ही कृष्ण आसा म्हणटाची मटिलिस्ट लोक म्हणटाचे आमकां हाय खंय आसा कृष्ण म्हण जाल्यार तशें पळय आमकां वार येता आमकां केन्ना दिसतवे ना जाल्यार वार आमकां फील करूं शकताची तशीची भगवंता जेन्ना भक्त आसाची डिवोशनल सर्विसा भितर तांणी इतलें मुखार तांणी जेन्ना तांचे भितर एलिवेटेड जाता प्रोग्रेस करताची तेन्ना तांणी कृष्णाल ते इरुविके कृष्णाल ते हे कसं आसा आमगेल बरोबर आसा कृष्ण म्हण तांणी फील करचे लागताची ते एक भक्त मात्र करचे आता तशें न्हू प्रभुपाद म्हणटा राजविद्या राज तूं सुसुकम ते केन्ना तूं नवविध भक्ती करता श्रवण करता कीर्तन करता डान्स करता भगवंता खातीर सेवा करता श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पाद सेवनम तेन्ना मात्र आमकां भगवंताक आमी आमगेल बरोबर पळोवंक शकताचे आमगेल बरोबर तो आसा म्हणजे ते फील करूं शकताचे ते भगवंत हांगा प्रभुपाद मस्त सुंदर जावन सांगता कशें आमी प्रोग्रेस करताचे तेन्ना आमी भगवंताला आमगेल बरोबर आमी हे पळोवंक शकताची म्हण आता आमकां मुळव्या भगवंतान आमकां सगळं दिल्या भौतीक जगतात एक बाप्पय आवो बापूय चरडाक कशी कन्न दिताची आमी भौतीक जगतात पळयल्या भौतीक जगतात आवो बापूय इतलें करता आसतना आमकां तो सुप्रीम फादर बापाय तो आमगेलो ओके परमात्मा ताण आमकां दिल नाशिल्लें कसलें ना प्रत्येक एक आमी आराम उरता आसले आमकां वारो उजवाडो जेवण आनी उदक आनी कसो दिलना म्हण ना प्रत्येक भौतीक जगतात आमी पळयताची तातूंत कृष्णाल आमी पळयता जाल्यार आमी ಒಟ್ಟು कृष्णाल एन्जॉय करते आसा आमी कृष्णान दिल तसले ताणें दिल तसलें जेवण ताणें दिल फ्रुट्स ಒಟ್ಟು एन्जॉय करता जाल्यार आमी कृष्णाक थँक्यू सांगनाची कोणूच पळयात आमी सादारणपणे विचार हाय दिल्या हे आसा नेचरान दिल्या ओके नेचरान दिल्या जाल्यार नेचर खंयच्यान आयले हे कोणी विचार करनाची तशें प्रत्येक भगवंतान दिल्लें आसा हे भगवंतान आमगेल बरोबर प्रेमाचे आदान प्रदान म्हणटा भगवंतान आमगे वयर एक आमी तागेलो अंश आमी सुखान उरूं म्हण भगवंतान तागेले प्रितीन आमकां ಒಟ್ಟು दिल्लें आसा जाल्यार आमी भगवंताक कशी वापस करची ते प्रीत ओके केन्ना प्रीत केन्ना जाता संबंध ज्ञान केन्ना जाता संबंध अभिधेय
प्रयोजन केन्ना प्रयोजन जाता जेन्ना आमी भगवंता बरोबर आदान प्रदान करचे लागता बरी भगवंताला घेवचे बशीने आमी एटलीस्ट भगवंताक ताजे थँक गिविंग दिवका एटलीस्ट अशें म्हणटाने केरे नीरनु केरेगे चल्ली नदीत वचून आमी उदक घेताचे उदकांत घालतात तशीच आमी एक बापाय आसा बापायक 4 पूत आसाचे ओके 4 पुता भितर भगवंत बापाय कसं करतात बट लोकांक 10 रुपये दिता वच्चे तुम्ही कसं चॉकलेट घेऊन खायची म्हणून 3 पूत कसं करताचे चॉकलेट घेताचे खाताचे जाल्यार तांतूं तो लास्ट पूत कसं करता चॉकलेट घेऊन घरा येता आणि अनाक म्हणता पळय हे अर्ध कुडकन दिता आणि तू बी खा म्हण हे प्रीत हे ते बापायन आपण बी खरेदी करून घेऊ शकता बापायन दिल्ले असता का पैसे जाल्यार हे प्रीत दाखोवचे तशीच आमी कृष्णा बरोबर आमकां प्रीत कशी दाखोवेत हांव तुमकां हे श्लोका सांगिल्लो आसा 9.26 and 27 आसा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः आणि नेक्स्ट श्लोकात यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम तू म्हाका एक प्रीतीन ओके हांगा मेन इम्पॉर्टंट कसले प्रीत आणि डिवोशन लव अँड डिवोशन कसं दिवका एक लीफ एक फ्लवर एक फ्रूट ओके हे वट्टू भगवंतान दिल्लेची आमकां आणि उदक हे तुम्ही म्हाका प्रितीन दिल्या पुरो हांव ताका एक्सेप्ट करता म्हणून कुंती हे कुंतील पुता हांव एक्सेप्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा ते कशें दिवका आमी प्रितीन दिवका नेक्स्ट श्लोकात भगवंत सांगता कसले तुम्ही खाया कसले तुम्ही म्हाका ऑफर करा कसले तुम्ही हे करा जाल्यार कसले तुम्ही ऑस्टेरिटीज करा यज्ञ करा जाल्यार म्हाका ऑफर करा आमी हांगा लेखेत भगवंतान 26 श्लोकात सांगला पत्रं पुष्पं फलं तोयम आमी बरोबर पॅलेटेबल डिश पनीर बिनीर वट्टू करून खाव्या आणि भगवंतान सांगला न्ही पान फूल दिल्या पुरो प्रितीन म्हणून ते अर्थ हाची तेश न्ही कित्याक की म्हळ्यार इजी भगवंतान सांगला इतले बी तू दिल्यार म्हाका पुरो हे भगवंताल व्हड मन म्हणका ते भगवंताल तितलो ताणे पवित्र ताणे जाल्यार आमी कसं करका आमी भगवंताक वट्टू घेवन प्रभुपादान इतलें सुंदर आमकां 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल कशी कृष्ण प्रसाद खावका कित्याक सांगिल्लें आसा कित्याक की म्हळ्यार आमकां कसलेची ताच्यान आमी रांदप करतना हे करतना आमकां कितले की आमगेल्या हातान चूक जाता वेजिटेबला भितर कीड उरताचे ते उरतना आमी चमकतना आमकां पांया म्हळ्यार सूक्ष्म सूक्ष्म जीव उरताचे आमी उज्जी पेटयताचे तांतूं भितर गॅस तेन्ना वाऱ्या भितर सनसन सूक्ष्म सूक्ष्म जिवाणू उरताची कितले हेजे आतां सांगचे जायना ते आमकां कसले लागचे ना म्हण भगवंत प्रभुपादान इतलें सुंदर आमकां कन्न दिल्लें आसा की म्हळ्यार तुमी कसले घरात कराची ओके कसले सिंपल जाल्यार करू रायस जाल्यार बी करू कसले तुम्ही रांदप घरात करताची देवाक ऑफर करून खाया ते ऑफर करून खाल्ले जाल्यार तुमकां एक पाप खालशी म्हण हाजे अर्थ आमकां कृष्णा कॉन्शियस आयल्यानंतर कळटा पहिले ह्यो नैवेद्य करची म्हळ्यार व्हड विशय आशिल्ले ओके परमाक मात्र फेस्टिवलाक मात्र करतशिल्ले ह्यो अणवाळपण हे ते आतां ह्यो खंयी गेले तर आमी खावका म्हळ्यार कोणा दिल्यार खावका ह्यो कृष्णा हाका ऑफर केले ना कशें खावका आमी एटलिस्ट आमी कोणाक विचारलें कशें खावची बाबा ना श्री विष्णू म्हण खाया म्हण सांगला आमकां तेन्ना आमी एटलिस्ट खंय गेले कारण कोणें दिल्यार नाका म्हणचे ना एटलिस्ट ऑनियन गार्लिक घालून अशी कोणी ऑफर केल्यार ज्यूस दिल्यार एटलिस्ट श्री विष्णू देवाला नाव घेऊन देवाक थँक्यू सांगून तरी खाया म्हणे हे भगवंत हांगा सांगते आसा पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयतश्च न्हू आमी भगवंताक कसले आमी घरात कुकिंग केले रे भगवंताक एटलिस्ट भगवंताक ऑफर करून खाया ऑफर केले खाल्ले नंतर आमगेले कसले हे वट्टू कसं करता आमकां आमगेले कसले कर्म उरल्यार हे वट्टू आमकां क्लियर करच्याक हेल्प करता भगवंत ओके तशें इजी मेथड भगवंता सांगिल्लें आसा कसले दिया प्रितीन दिया ओके हांगा भगवान म्हणटाले प्रीत इम्पॉर्टंट ओके लव अँड डिवोशन आणि नेक्स्ट पळयव्या आमी कशी भगवंतान हे वट्टू दिल्लें आसा तशी आता आमी भगवंताले पार्ट अँड पार्सल आमी भगवंताल अंश आणि हे भौतिक जगतात आमी खंयची एक आमगे चुकान ओके खंयची आमी भगवंता बरोबर ईर्ष्या केले म्हणटा भगवंतान म्हळें भगवंतान कित्याक एकल्यान एन्जॉय करता आमी कित्याक हे म्हळ्यार आमगे मनात ते आयले म्हण आमी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगतान थंयच्यान आमी हांगा भौतिक जगताक येवका पडले आमी जाल्यार भगवंतान आमकां कितलो वट्टू कन्न दिल्या हे वट्टू कन्न दिल्या तशें न्हू आमी कसं करका हे भौतिक जगताच्यान भायर पण कशें वचका म्हणजे विचार करका शिवाय तशीच थोडे मूर्ख लोक उरताचे ओके मूढ हास म्हणलें आसा प्रभुपादान सॉरी कृष्णान 7.15 श्लोकात कशी 4 टायप लोक आपणा कडेन येनाचे मूर्ख नराधमा माया अपरत ज्ञान आणि राक्षसी मनोभावा लोक 4 लोक आपणाले सेवा करन आमगे आपणा कडेन लागीं येनात तांणी भौतिक जगतात फुल एनग्रॉस जावन उरताचे म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णान सो हे फुलिश लोक कसं करताचे एडजस्ट करच्या पडयताचे कसं लायका भौतिक जगतात वट्टू दिल्या आनी सुख हेच आमी एन्जॉय करन हेच करून उरया आणि कृष्ण म्हळ्यार कृष्णा वरवीं तांकां फेथ उरना
ओके कृष्ण हा आईलो ऐकता ताने हो कृष्ण आईलो देवकील पोटाच्यान आईल तो होय ताका कसके एक सुपर पॉवर आशिल्ले कसके चार ताणे कण दाखयले जाल्यार ताका भगवंत म्हण कोण ताका तांणी फुलिश लोक हे करना एक्सेप्ट करनाची कृष्ण मुखार श्लोका सांगते असा पळोवया तसं लोकांक कसं जाता म्हणून ओके माया मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः कोण हा श्लोक दिला ओके सॉरी हा ओके सॉरी हे चॅप्टर तुझे अश्रद्धा पुरुषा अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास परंतपा अप्राय माम निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्तमनी हंगा भगवंत सांगता तसे फुलिश लोक म्हाका कोण विश्वास दवरनाचे फेथ दवरनाचे म्हाका कोण डिवोशनल सर्विस करनाचे तान कसं करताचे हेच भौतिक जगतात तांणी कॉन्कर जावन उरू आणि वापस वापस जन्म मृत्यू जरा व्याधी जाव तशी आपण तशी कण दवरले आसा म्हणून कृष्ण सांगते सांगा हांगा प्रभुपाद सांगता आम्ही कशी बाबा हे भौतिक जगत कशी भायर पडका म्हणून प्रभुपाद आमकां कशी हरे कृष्ण महामंत्र जपचे जावो आणि प्रत्येक लोकांक तुम्ही जाल तितले हे करा कसले प्रचार करा म्हणून भगवंत सांगता सो आमगेले रियल रिलीजन कसले म्हणून प्रभुपाद हांगा देते असा की आमगेले रियल धर्म कसले ओके रियल धर्म कसले हे कितना की आमगेले आम्ही लोक आता सुमार लोक पळयता हे धर्म ते धर्म म्हणटाच जाल्यार रियल धर्म कसले आमगेले भगवंता बरोबर कनेक्शन उरका खंयचे आमकां धर्म आमकां भगवंता बरोबर कनेक्शन करना कृष्णा बरोबर कनेक्शन दिना ते धर्म आमगेले रियल धर्म न्हय तशीच हे भगवद्गीतेक एक परफेक्ट रियल हे म्हणले आसा धर्म कोट्टू एक आमगेले अधिकारात आयिल्ले तसले रामानुजाचार्य जावं मध्वाचार्य विष्णू स्वामी आणि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभून वटलोकान म्हणलं आसा हे भगवद्गीता कसं आसा हे एक सुप्रीम प्रिन्सिपल ऑफ रिलीजन म्हणून सांगितलं आसा सर्वोच्च धर्म हे म्हणलं आसा आता आम्ही खंयचे धर्म सोदका म्हणना भगवद्गीते भितर आमकां भगवद्गीतेचे आमकां सर्वोच्च धर्म आणि ताचे धर्माचे कोण सुपर पर्सन कृष्ण ओके कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड आणि सर्वोच्च धर्म खंयचे भगवद्गीता सो आम्ही केन्ना थोडे लोक विचार करताचे भगवद्गीता बी एक ऑर्डिनरी पुस्तक मटेरियलिस्टिक लोक बाकी सगळे पुस्तकां म्हणजे भगवद्गीता बी ऑर्डिनरी पुस्तक आणि थोड लोकांना मस्त लोकांना मटेरियलिस्टिक लोकांना ताजी बरी बी कमेंटरी बरयला ओके सो आम्ही तसल बुक वाचल्यार कसं जात बाबा म्हळ्यार कोण भक्त ना तांकां कृष्ण आपणाले एक आपल्या लोटू ऐश्वर्यात प्रभून सांगितले तांगे लोटू ऐश्वर्य तो दाखवूंक येना म्हणटा आपण तांगे मुखार घुंगट घालून उरता जशी नॉर्थ इंडियात पळयताचे मी घुंगट ओपन करचे कोणाक अधिकार आसा ते बायलेले घोवाक मात्र तिगेले बामणाक मात्र अधिकार आसा तशीच कृष्णाल ते गुह्यतमम ज्ञानम कोणाक मेळटा बरी भक्ताक मात मेळटा दुसरे लोक हे इवन भगवद्गीता तांकां स्टडी केल्यार बी तांगेले ओन मेंटल स्पेक्युलेशन वताचे तशें हांव आमी भगवद्गीता कोणाल स्टडी करका कोण पयलीं पळोवका भगवद्गीता ताजे वयर कॉमेंट्री बरयल्लो खरे खंयची परंपरेत येता तो रियल भगवंताल भक्त वे म्हणून पळोवका तशें हांव प्रभुपाद कसो आसा रियल भक्त आणि तांणी तांगेले भगवद्गीता वाचल्यार आमगेले कसं न्यू सेन्स आसा ताजेच्यान आमी भायर वचचे आता तशीच थोडे लोक कसं करताचे अवॉइड करताचे हे वट्टूच ओके तशें हांव तांणी कसं करताचे आनी वापस मृत्यू संसार वर्तमनी हातूंत मृत्यू संसारात पडताचे म्हण प्रभुपाद सांगले अनेक उदाहरण दिता प्रभुपाद युधिष्ठिराक जेन्ना यक्ष प्रश्ने भितर युधिष्ठिराक प्रश्न विचारताची हे संसाराचे सगळे आश्चर्यजनक वस्तू खंयचे म्हळ्यार तेन्ना युधिष्ठिर सांगता मृत्यू डेथ कित्याक की म्हळ्यार लोकांक कोटलोकांक गोत्सा आज ना फाल्याक आमकां डेथ येताचीच आमगे दोळ्या येद्राक कितलो मृत्यू पावते उरताचे जाल्यार आमी कशें लेखताचे हे मृत्यू आमकां येना आमकां न्हय हे तांकां येयले मृत्यू अशें लेखताचे हे जगात सगळ्या पेक्षा व्हड आश्चर्य म्हणून युधिष्ठिर महाराज सांगताचे तशीच कृष्णान हे जगत ताका भौतिक जगत ताका दुःखालयम अशाश्वतम म्हणलं आसा नावे मृत्यू लोक म्हणलं आसा ओके सो आम्ही कसं करका आम्ही डिसाइड करका हे मृत्यू लोक और दुःखालयम अशाश्वतम हातूंत भितर अशीच जन्म मृत्यू जरा व्याधी भितर उरका की हांगच्यान आमी भायर वचका हातूंत भितर कसं करका आमी कृष्णाक कॉन्शियस पाथ घेतल्या रे आणि प्रभुपादान सांगिल्ले तशें आमी लोक भक्ती योगात आमी येवन लोक आमी
हे केल्यार आम्ही आरामात हे संसारात हे मृत्यू संसारात और मृत्यू संसार वर्तमनी म्हणलं आसा थंयच्यान भायर पडयता और दुःखालयम अशाश्वतम हाज्याच्यान आमी दूर वचून आमी आमगेल कसं डेस्टिनेशन आसा फायनल डेस्टिनेशन ते कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करून आमी पावयता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. टाइम जाल्ले आसा लागभग झाले आणि सांगता सो 2 चॅप्टर फिनिश केले प्रभू. क्विकली आणि रिकॅप करका म्हळ्यार हातूंत फर्स्ट चॅप्टरांत प्रभुपाद एग्जाम्पल दिवन राजविद्या कित्याक म्हणले आसा भगवद्गीताक आणि आमी ते कित्याक करका, कशी आमी देवाक अटेन जावू शकतात, कशी आमी लायक नो ऑल ऑपिलन्सेस असलो परम सत्य परम भगवान आसा ताचे कडेन कशी वचू शकतात. आणि सेकंडांत बिहाइंड दीस संसार सेकंड चॅप्टरांत आमी हे संसाराच्यान भायर विचार करता, भायर विचार केल्यार आमी हे मिजरी कितें आसा हांगच्यान आमी भायर वचीत म्हणले प्रभुपादान अति सुंदर जावन 2 चॅप्टरांत सांगले आसा. नेक्स्ट विकांत आमी चॅप्टर 3च्यान आनी स्टार्ट करतात. थँक्यू प्रभू. ओवर टू यू. कृष्णा. खंयचे एक त्रुटी असल्यार आमी सांगले ना, कसले इनकरेक्ट असल्यार हे आमगेले अल्पबुद्धी आणि आमगेले चूक हे आसता. सो प्लीज क्षमा करा आमकां. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भारी भारी लायक जावन डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद तांगेले संश्लेपांतू इतली लायक एक श्लोक पिक करून तांतून काडलेले आसा प्रभुजीन आनी माताजीन. तांतू सुरवेरी कृष्ण भावनामृतांत तेत्तन शिकील श्लोक ताय काडलेले आसा. पत्रम पुष्पं फलान्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्व मदर्पणम्. इतली लायक जावन श्रीला प्रभुपादा हाजी विवरण दिलेलं आहे माताजीन आणि प्रभुजीन करून एक्सप्लेन केलेलं आसा आमकां की अशी घे म्हणून सांगून दिवची मात्र नाही, ते प्रितीन मोगान भक्तीन दिव का म्हणलं. आणि कसले आम्ही घेतना हक्क म्हणजे प्रॅक्टिकल म्हणाले. आम्ही सुरवेर सांगताना पडला स्विमिंगान तुझी डायरेक्ट उदका उडची नाही म्हणून ते बाजून जे त्याची ते आमकां कशी आमगे जीवनान करूं जाता म्हणाले माताजीन सांगून दिलेलं आसा. श्रीला प्रभुपाद आला आणि तो कोंकणीन सांगून दिलेलं आसा की देवा ऑफ करून गेलेले आम्ही केदन घेताच की तेदना प्रसाद म्हणटाची म्हणून त्या प्रसाद आम्ही केदन घेवचे सूर करताच की आमगे जीवन सफल जाता म्हणून म्हणलेलं आसा. कोणाकय कसले प्रश्न म्हणून जाल्यार निमगो येता प्रभुजीले आणि माताजीले की आन्सर मुरलीधर चरण प्रभू दितात आम्ही नाही. प्रभुजी पूरा जन स्टंट जावन आसा तुमगेले कोण भारी लायक जावन तुमगेले हे विवरण केलेले शिला प्रभुपादा तांगेले आणि यथारूपार तुम्ही जल तितले करूं पळयलेले आसा. भारी लायक जावन आयचे सेशन केलेले आसा. आमी पुरा वेट करून आसा की बुधवार येवो बुधवार ओगी आणि बाकीचे नेक्स्ट चॅप्टरांत वचया म्हणलेले. त्यावेळी गुह्य जावन आशिल्ले ह्या भगवद्गीते विशय आमकां सांगून दिता आसाच तुम्ही इतले प्रयत्न करून आम्ही खंडित करून आज बाकी पुरा चॅप्टर्स वाचून कंप्लीट करून बसताची तर तुम्ही सांगता मन वताले म्हणून सांगून कृष्ण परमात्माला प्रार्थना करता आसाची. 1-2 अनाउन्समेंट आशिल्ले. एक फायच्या नवरात्री उत्सवाच्या पायी 8:30 गंटೆಕ चेंडूवाला सानमठ एक कार्यक्रम करचे प्रयत्न करता आसतानी नवरात्री उत्सवाक आणि माताजी सांगेले कीर्तन से आसता सकाळने तांते येवन भाग घेवका चेडवांक प्रोत्साह कोरका म्हणून विनंती करता आसाची. हरे कृष्णा. शनिवार संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा. तांणी कोणाकय नाव दिवका जाल्यार आमकां घेव येता. श्रीमती माया माताजी नायक माताजी तांकां दिव येता ना म्हणजे भारत
पै माताजी जाल्यार विद्या पै माताजी तांकां कोणाले एकले संपर्क केला पुरो आनी आमकां ऍड करूं पळय येता ऑलमोस्ट फूल जाल्लेलो आसा जाल्यार तांणी एडजस्ट करून हें करता म्हळेलें आसा आनी हे दोसू मुख्य जेवण कसं आसा म्हणल्यार जप एक सेशन दवरलेलो आसा मध्यांतू इन बिटवीन स चॅप्टरा नंतर एक कंप्लीट राउंड 108 बीट्स आमी जप करूंक आसाची सगळ्यांगे तांतू भाग घेवंक म्हणून विनंती आसा की तांगेले जपमाला घेवन स्क्रीनार येवन व्हिडिओ ऑन करून जप करूया क्लियर जावन आमकां आयकून करून कशें जप करचें म्हणाले आमी तांगेले तुगून मना करून घेवया आनी ते सेशन मिस करूं नाकाची हें आमकां भारी बेनिफीट आसता म्हणाल सांगून मागून घेता देवा लागीं पूरे जणाल परमिशन आसा म्हणजे नरसिंह आरती म्हणून आमकां आयच्या सेशनाक विराम दिवया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहादेव प्रह्लादेश जय पद्मामुखा पद्मभृङ्गाम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलतन्त्रानकालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहम् यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वै नरसिंहो हृदये नरसिंहम् नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय इस ग्रेस राधा कृष्ण रसरनम प्रभु की जय इस ग्रेस हर ग्रेस रसमयी माधवी माता जी की जय इस वर्णस जयपताक स्वामी महाराज की जय तुमगे पूरा परमिशनरी आजच्या सेशन विराम देता आसाची वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रभुपाद की जय थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण